उमाकांत नायक उर्फ वासुदेव नायक उर्फ उमाकांत हांव मालीचो चलो। आमी आतां अरावंड जाले हांगसर 50 वर्सां रावतात। सो आमचे शॉप आसा। आतां एक सांगपाक गेल्यार कितें आमकां तेंच्यांनी कांय नोटीस सर्व करूना ना तेंच्यांनी आमकां कांय सांगूना। येयल्या ते दोन तीन दीस जाले पयलीं येयल्या सर्वे केल्या मार्किंग केल्या आनी गेल्या आनी सांगता इतले तुमच्या हांगसून वयतले म्हणून। अशें कशें ना तुमचे कडेन तेंचे कडेन कांय डेमोलिश ऑर्डर ना तेंच्यांनी आमकां सर्व नोटीस करूना। येवन ते अशें सांगता कितें आमी हे मोडपाक वयता म्हणून। सो आमी कितें करपाचें आमी कोणा फुडें वचपाचें। सो अशें हांवें वचून काल पयर वचून हांवें कमला सरपंच ताका सांगलें अशें आसा जाल्यार तेणें सांगलें म्हाका आश्वासन दिलें की आपूण ओके येवन पळयता तांकां घेवन येता आनी तुमगेलें कितें आहा तें सॉर्ट आउट करया। सो काल तो येवना काल येवना म्हणून हांव काल मागीर मुवीन सरा फुडें गेलो। मुवीन सराक सांगलें अशें कितें असो प्रॉब्लम आसा। सो आमचें जें कन्स्ट्रक्शन आहा तें वयता। सो तेजे बद्दल कितें आनी जमीन आमी आयज आनी काल येवन हांगा रावना जाल्यार आमकां कमी कमी 50 वर्सांची आतां वोट जर पळयत जाल्यार तुमकां कळटलें कितें कितलीं वर्सां जालीं आसतलीं ती। सो हे प्रमाणे जें आसा तें आमकां पळोवपाक जाय न्ही। माविना फुडें गेले आमी माविनान आमकां बरें आश्वासन दिलें आनी सांगलें तेणें आपूण येवन तूं पळयता आनी आपूण कितें म्हणटा तें मागीर पळोवया म्हणून सांगलें तेणें। अशें आसोना तेणें माविनान दिलां आमकां। खूब वर्सां जालीं आतां तो वोट आसा। खरें तुका म्हाका रडोन येता त्या वोटाक पळयत जाल्यार खरेंच रडपाक येता। असलो येदो व्हडलो वोट हांव जेन्ना ल्हान आसलो पळय स्कुलाक वयतालो तेन्ना तें म्हाज्या हातीक इतलो आसलो ताका धरून हांव असो उबो रावतालो। आज तें मोडपाक वयता म्हळ्यार खरें म्हाज्या दोळ्यासून तुका भायर सरता हे वोटाक पळयत जाल्यार। आतां वोट तेंगे शिफ्ट करता म्हणल्यार खातार कितें करता सांगना कितें वोट म्हणटा म्हाका आतां पयलू ड्रीम करतले आनी चारी सभोवतीन ते खणटले आनी ती मुळां कट करतले आनी मोड व्हरतले थंय। आतां तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलें कितें आमचें हांगा देवूळ आसलें देवूळ पर्यंत तुमगेलें वयतलें देवळा पर्यंत तेजे मुखार आमी येवपा ना। देवळा पर्यंत आतां देवूळ काडले उपरांत तेंच्यान थंय शिफ्ट केलें आनी ते आतां देवळासून मागीर आतां ते मुखार 10 मिटर भितर येवंक पयलू सांगलें देवळा पर्यंत वयतलें म्हणून आनी आतां फाटल्यान 7-8 मिटर भायर वयता फाटल्यान कन्स्ट्रक्शन आहा तेवूय मोडटा आनी एक आनी काल मोडून गेला। तुमची मागणी बी कितें आसा गव्हर्मेंटा कडेन? आमची मागणी म्हणल्यार आमकां आतां इतलें लॉस जाला पळय सगळें दोळे मुखार दिसता कितें तरी आमकां गव्हर्मेंटान हेल्प करचो असो अशें आमकां दिसता। आमी आनी थंय कांय करूना सर येतलो आनी तेजेर मागीर जो तो कितें सांगतलो त्या प्रमाणे आमी वागतले। पूण कितें आमकां कितें बरें जाय न्ही आमकां कितें बरें जाय तें सांगूंक जाय न्ही। कित्याक आमी आजून बसून एक तर आमकां कोणें गव्हर्मेंट जॉब दिवना ना आमी अशें आमचे स्वताचे पांयाचेर आमी रावन उबी रावन हें केल्लें आसा। सो येदें व्हडलें स्ट्रक्चर तूं आतां मोडटा जाल्यार मागीर वयतलें आमी थंय। नोटीस तरी इश्यू करूंक जाय नोटीसय दिवंक ना कांय ना म्हणटा आमी पेपरार डिक्लेअर केला म्हणटा आनी तुमी बाबा कितें आसा तुमचे कडेन तेवूय कांय ना तेंचे प्लॅन बीन कितें दाखयला रस्त्यार कांय दाखोवना कांयच दाखोवना येयल्या मोडल्या आनी गेल्या। एक सायडीन डेमोलिश जाल्लें आसा आतां तेंचे कडेन आमी टायमींग घेतला 8 दीस बसून तेणें आमकां टायमींग दिला। सो तुमी पळया म्हणून बाबा कितें जाता कितें जायना तें कोणें सांगा बाबा कितें करपा तें करात। तेजे उपरांत 8 दिसां उपरांत आमी येतले आनी डेमोलिश करतले। पूण डेमोलिश करतना तुमकां कितें नोटीस बी दिल्ली? नोटीस दिवना आयज बसून कांय नोटीस दिवना नाजाल्यार तेंचे कडेन डेमोलिश ऑर्डरय ना। रात्यां भितर येवन डेमोलिश केलें? हय सांजे वयली येवन तेंच्यांनी डेमोलिश केलें आनी म्हाका लागलें हेंवूय वयतलें म्हाका आनी मार्कींग करून गेले ते मार्कींग जाल्यार इतले पर्यंत मार्कींग दिला इतले पर्यंत तुमचे वयतले। सो आमी म्हणटा कितें इतले पर्यंत आमकां वयता त्या प्रमाणे बाबा आमकां मागीर आमी खंय वचपाचें आमी वचपाचें खंय? हांगासर म्हागेले मुखार एक रूम आसलो तोय मोडून घातला आनी हे सगळें म्हागलो बी मोडून घातला। आतां ते सगळे पत्रे बित्रे सगळे मोडून फोड करून गेले काल आनी आतां आमी कितें करपाचें हे खंय वचपाचें खंय रावपाचें आमी वचोन कितले 50 वर्सां जालीं आमी हांगा रावताले आमकां तेणी कांय नोटीसय दिवना कांय ना आतां हेजे कितें हेजो विचार ताका लागून आमी राती माविना फुडें गेले। माविनान सांगलें आमकां बाबा आपूण येता आपूण पळयता म्हणून मागीर अशें क्रॉस वयता म्हणटा क्रॉस वचून असो क्रॉस वयता म्हणटा। सो आमी तांकां विचारलें बाबा एडजस्ट करा आमकां खातीर एडजस्ट करा कितें तरी आमकां मेळपाक जाय न्ही। आनी इतले वर्सां आमी रावता अरावंड जाल्यार कमी 50 वर्सां जालीं आतां आमी हांगा रावतात। सो आमची कांय वेल्यू ना जालो चलो